जुवारीच्या रेलिंगाचे जायती जतनाय घेतिल्ली ना, तशेंच ह्या पुलांचे अवतिकाय पळयल्यार अशी दुर्घटना एक ना एक दीस जावचीच आशिल्ली अशी शक्यताय आशिल्ली आनी दुर्दैवान आयज ती घडल्या अशें आम आदमी पक्षाचो फुडारी वाल्मिकी नायक म्हणटा. रेलिंगाची हालत इतली वायट आशिल्ली. जर गाडी सकयल पडूंक नाशिल्ली जाल्यार जखमी जातले आशिल्ले बाबडे. तांचो जीव वचचो नाशिल्लो आनी अजुनूय हांव मागता की वी हॅव नॉट फावंड द कार एंड द बॉडीज. अजुनूय आमी देवा कडेन मागता की दे आर सेफ एंड दे वील बी फावंड. पूण म्हाका दिसता हो ब्रिजाचें कंडिशन जो पळयला, दीस डिजास्टर वॉज वेटिंग टू हॅपन. आनी आमचो एक डिमांड आतां आसा की तुमी हो ब्रीज बांदता आतां खूब म्हयने आनी वर्सां जालीं. हो बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावंक जाय. तुम्ही जर आता आम्ही पळयता की असे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट असता दे आर टायम फॉर इलेक्शन्स. तुम्ही जर हो जुवारी ब्रीज 2024च्या इलेक्शनान इनॉग्रेट करतले म्हणून सुशेगाद काम चल्लां जाल्यार हांव तुमकां सांगता, गोंयकार तुमकां ओगी रावचे ना. दीस ब्रीज इज इन नो कंडिशन टू बी यूज. इट हॅज गॉन पास्ट इट्स युजफूल लायफ. आनी आमी डिमांड करता भारतीय जनता पार्टी सरकाराक डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन कितलेय इंजीन लायात पूण हो ब्रीज बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट करात आनी 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 आमच्या गोंयकाराचे जीव घेवं नाकात. मी आज रस्त्याचे कंडिशन जर पळयत आमी हांवें आतां परत सांगलां तशें ते गॅप आसा पळय, गॅप इज वायडन. आय बीन ट्रॅव्हलिंग ऑफन टू एअरपोर्ट आनी प्रत्येक वेळार इवन आमी ड्रायव्हरां कडेन हे डिस्कशन करतात की पळय हे गॅपाक लागून हांगा एक्सिडेंट जातले, सडनली गाडी स्लो जाता फाटल्यान कळना म्हणून. आनी आय थिंक प्रिसायसली दॅट वेअर द कार एज टर्न. पळय द कार एज ट्राय टू सेव सम कार वीच इज इन फ्रंट which must have stopped because of that big gap. आणि ते गॅपाक अवॉइड करपाक तांचो टर्न मारला. दॅट हॅज लेड टू दीस कार कमिंग हियर एंड फॉलिंग इन टू दीस. ऑनफॉर्च्युनेट दॅट कुड हॅव बीन अवॉइडेड, दॅट कुड हॅव बीन रिपेर्ड. तितले आज न्ही 2-3 वीक जाले आसा. 4-5 times I have traveled to airport and I have seen that this gap is there. Why PWD cannot see it? Why PWD minister who uses this road cannot see it? Why CM who must have gone at least once or twice down South Goa has not seen it? गोंयचेर थोडे तरी लक्ष दियात रे. फॉरगेट पॉलिटिक्स, but at least think of people of Goa.